8 पे आयलो आमकां 8 पे मागीर परत झगडचें पडटा तुमचे कडेन आमी अपेक्षा धरता केन्ना परत झगडचें पडटलें बऱ्या करता तुमचे ते पेन्शनाचो इश्यू आहा जाला कितें तुका एक सांगता म्हणजे 7th पेचोच इश्यू ना आतां तुमी रिटायर्ड जाता पळय न्ही रे आनी तांकां पेन्शन आसा त्यो पंचायती पगार दिवपूय म्हणजे पेन्शन दिवपाक शकना त्या स्टाफाचो बऱ्याच जाणांक 2-2 वर्सां पेन्शनूय हँड अप केला तेजें एकूच कितें तरी तेजेर फायनल डिसिजन घेवपाक जाय तें एकदां डिसिजन घेता आनी मागीर एकदां तो फायनलायज करता आमचें कितें खुबशे जाण रिटायर्ड जावपाक जावच्या पयलीं करुया 7 पंचायत वर्कर्स युनियन आमी पेडण्याचे काणकोण आनी 70 ते वास्को पर्यंत सगळे स्टाफ जे पंचायतीत काम करता ते हांगा आयज सीएमाक मेळपाक गेल्ले आसा आनी सीएम आमचो इश्यू फक्त 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमचे इश्यू खूब आसा पूण 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमच्या 2016तल्यान आमकां दिवचें अशें आमी सीएमाक आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुमचें काम करतलो म्हणून आमी सीएमाक 15-15 दिसांनी हांगा येवन मेळटा पूण आयज मातशें आमचे कडेन स्टाफ सुटी आसल्या कारणान तरी आनिकूय जावपाचें आसलें पूण सेकंड सॅटर्डे BLO ड्युटी लागून थोडे स्टाफ आमचे येवना म्हणजे 40% स्टाफ आमचे BLO काम करता तांकां हेका ते आयज येवना म्हणून आमी इन जनरल आमी सगळे आयज हांगा हजर आसा तेन्ना आमी सीएमाक सांगलां की आमचे 7th पे मातशें बेगीन इम्प्लिमेंटेशन कर तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलें आहा की करता म्हणून इश्यू आनी कांय ना आमचो फक्त 7th पे इश्यू आमचो सेटल जालो आतां जानेवारीच्या 2026 8 पे गव्हर्मेंट सर्वंटाक लागता आनी आमी 7th पेचेर लागोना म्हणून आमकां 7th पे मातसो बेगीन इम्प्लिमेंटेशन समज ताका दिसलें 7th पे आनी 8 पे वांगडाच दिवपाची तयारी आसा जाल्यार आमी एग्री आसा टोटल कितके स्टाफ आहा टोटल 450 रेग्युलर स्टाफ आसा 7th पे केन्ना लागू जालो 7th पे लागू जावना 2016 लागपाचो इक्वल आमी काम कितें करता इक्वल टू गव्हर्मेंट सर्वंट आमी काम करतात आनी आमकां ड्युटी गव्हर्मेंट सर्वंटार आमकां चड ड्युटी आसा BLO ड्युटी आहा आमी एग्रीकल्चर सेन्सस करता कसलें कितें आतां आत्मनिर्भर स्वतंत्र भारत गोवा हे तशें आमी सगळे हितून आमचे आसा आनी ग्राम सभा आमी ऑब्जर्वर सर्वीस करता तेंची संडेची आमी सुटी सुद्दां घेनासतना काम करता सेकंड सॅटर्डे सुद्दां आमकां सुटी नाल्यार आमी पंचायतीन कितें काम आहा तें काम करता आनी ग्रास रूट लेवलाचेर आमची कामां आमचे मातसो गव्हर्मेंटाक वयता खूब तेन्ना आमचो इतलो रिक्वेस्ट आनी आमी कांय सांगा की आमकां 7th पे इम्प्लिमेंटेशन बेगीच्या बेगीन करी नाल्यार दोनूय करून आमकां 8 पे करून दी आनी प्रश्न कितें आहा थोड्यो सावंड पंचायती आसा थोड्यो विकर पंचायती आहा सावंड पंचायती गव्हर्मेंट तांकां दिवपाची गरज ना फक्त सावंड पंचायतीचो प्रश्न आहा तेन्ना सावंड पंचायती हेचो विकाराचो प्रश्न आसा विकार पंचायतीक जर ग्रँट येयले तर सावंडाकूच तेतून मेळटा हें आमचे तेणें सरान आतां आमकां एश्युरन्स दिला की करता म्हणून